नमस्कार. पया प्रायम खबरो. कॅसिनो मांडवीतल्यान हालोवपाचेर बीजेपी सरकाराची 3 पानां. डेडलायन 31 मार्च 2016. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार सोदता सुवात, कॅसिनोवाल्यांक दुखोवपाचे ना. आरटीओचेर विजिलन्साच्यो धाडीचेर धाडी. पणजे डायरेक्टराचे कचेरेत एसीबीन लाच घेतना पिवनाक धरलो रंगेहात. दत्ताराम उर्फ दामू गावडेकडच्यान 1 लाख जप्त. जायका केशीत दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रँचीन हायकोर्टात घाल्लो अर्ज. आडकलो तंत्रीक वादांत. अर्ज मानून घेवपाचेरच प्रस्नचिन्ह. निकाल बेरेस्तार शुक्रारा. राष्ट्रीय शेती उदरगत येवजणेखाला 2 कोटींचो प्रकल्प. बांद बांदून खाजन शेती घालतले जाग्यार. ममता येवजणेत चली भुरग्याक 5 पावंड्यार इन्स्टॉलमेंट. हॉर्टिकल्चर महामंडळ कानो विकतले 40 रुपया किल. 31 ऑगस्ट सावन गोयच्या 8 बस स्टँडांचेर सांजे 2 वरां मोबायल व्हॅनींनी सेल. बाजारात कानो तेकलो 70. आणि पणजे परस मडगांव स्मार्ट सिटी करपाची गरज. मडगांवचे एक्टिव्हिस्ट सरकाराचेर बेजार. पालिकेने कांयच केले ना. नगराध्यक्ष म्हणटा थाराव धाडिल्लो शेळेलो. खबरो विस्तारान. कॅसिनो मांडवीतल्यान हालोवपाचेर बीजेपी सरकारान 3 पानां केली. कॅसिनो हालोवपाची डेडलायन 31 मार्च 2016 मेरेन फुडें धुकल्ल्या. कॅसिनो खंय व्हरप ते थारा मेरेन ते मांडवीतच उरतले म्हण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक स्पश्ट केले. न्हंयच्या देगेर रावपी लोक खंय न्हंयचें प्रदूषण चड करतात, कॅसिनोवाले न्हय. कॅसिनोचेर 2,500 गोंयकार कामाक आसात. सरकाराक कॅसिनोवाल्यांचोय विचार करचो पडटा म्हण पार्सेकारान स्पश्टीकरण दिलां. The present proposal is to grant extension to the offshore casino licenses to relocate their offshore casinos from River Mandavi for a further period from 30/8/2015 to 31st March 2016 till alternate site is finalized by government, whichever is earlier. फुडल्या 4 महिन्यात चौघांची एक्सपायर जातात. अर्लिएस्ट हो फाल्यां आसा. आता जो सुरवातीच्या काळात आरोप असलो तो जास्त आरोप हो ते घाण करतात मांडवीन म्हणून असलो. पण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पूर्ण खबरदारी घेतात. मांडवीत सांतिनेज नालो आणि बाकी न्हंय धोवणारी जी बाकीची वाहनां आसात, अनेक ठिकाणी देगेक जी हॅबिटेशन्स आसात पायप घालून संडास आणि मान्यातले हे सुद्धा सोडलेले आसात मांडवीन. कसिनो खातीर सरकारान 4 पर्यायी सुवातो सोदिल्ल्यो. ताचेर 15 सुचोवण्यो आयल्यात. 4 जागो सुचयल्ल्यो. 15 सजेशन्स आयल्यान. आग्वाद बेच्या पॉइंटाचेर विरोध करणारी 3 सजेशन्स आयल्यान. शापोराक रिव्हरीत घालपा खातीर ऑब्जेक्शन्स 7 जाणांचे आयल्यान. जनरल ऑब्जेक्शन्स 3 आसात, म्हणजे नाकाच ते हांगा म्हणून अशी आसात. आणि 2 आयल्यान ही ना आसा तशें दवर म्हणून सांगपाक लागले. सरकाराच्या कसिनो धोरणाप्रमाण 2015 मेरेन कसिनो मांडवी न्हंयतल्यान काडपाचे, नाजाल्यार कसिनोंचे लायसन रिन्यू करपाचे ना. हॉर्स शू कसिनोचे लायसन 29 ऑगस्ट 2015 सोंपता. कसिनो प्रायडाचे लायसन 12 सप्टेंबर, कसिनो रॉयलाचे लायसन 23 ऑक्टोबर आणि बोआ सॉर्थ कसिनोचे लायसन 3 डिसेंबराक सोंपता. आता आपलेच धोरण खुट्याळाक लावन कसिनोची लायसनां सरकार तांची वेगवेगळे कडेन वेवस्था जाय मेरेन रिन्यू करतलो. दुसरे वटेन सगळो हवाला वेव्हार कसिनोनी जाता म्हूण काँग्रेस आमदार आलेक्स डेजिनाल्डाचो आरोप. आलेक्सान एका एजंटाचें नांव सांगलें. फुडल्या कांय दिसान आनीक एजंटांची नांवां जाहीर करतलो म्हूण तो उलयला. कसिनोनी फक्त 205 गोंयकार आसात. तांकां थंय पिट्टात म्हूण आलेक्साचो आरोप. Hawala transactions, I am revealing one name, one Mr. Ravi. I am challenging the ED to raid the. I am going to reveal another few names, another few days more. There are 4-5 dealers have made permanent Hawala dealers there in the casinos. ED in thing raid मारा जायो. Political raid मारता असताना तिंगाय raid मारपा जायो. मांडवी शिफ्टिंग म्हणते आजपासून जायना.
कितले पयशे गव्हर्मेंटान गेले हांकां दवरपाक आनी आमगे गोंयकारां कडेन ह्यो लेटर दिताय हांकां पर्पसली लेटर दिताय कजिनो दवरपाक कंप्लेन देखून केले जाल्यार तांकां थ्रेटन आहा तांकां सर्विसीक काडटलो वयल्यान थ्रेटन आहा आमी गोंयकारां मागतात पासून देर इज नॉट द फर्स्ट केस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आरटीओत एकार एक भ्रष्टाचार उक्ताडार येत आसा. शुक्रारा विजिलन्साच्या एसीबीन पणजे आरटीओ डायरेक्टराच्या मुखेल कचेरेत 1 लाखाची कॅश लाच घेतना एकल्या सिनियर पिवनाक धरलो. धरला ताचें नांव दत्ताराम गावडे उर्फ दामू. कांय दिसा फाटीं एन्फोर्समेंटाचो आरटीओ उदय गांवस आनी ताच्या एकल्या साथीदाराक लाच घेतना धरिल्ले. मात ऑफिसरांक धरूनय विजिलन्स आरटीओतल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळेच्या मुळा मेरेन अजून पावना. हो पळयात पणजेच्या येरादारी संचालकाच्या कचेरेंतलो सिनियर पिवन दत्ताराम गावडे हाका सगळो स्टाफ दामू म्हूण वळखता. एसीबीन शुक्रारा ताका 1 लाखाची लाच घेतना रंगे हात धरलो. म्हणजे हो लाच घेवपाचो सगळो प्रकार आरटीओ संचालकाच्या नाका सकयल चलता. Today, upon the written complaint of one Alistair Fernandez, Assistant MV Inspector, working for the Director of Transport Panji and presently based at Kalangut, we have registered an offence under the provisions of Prevention of Corruption Act 1988 against one Sri Damo Peon for the Director of Transport Panji. Subsequently, we organized a trap and the accused person Dattaram Gowde alias Damo was caught red-handed while demanding and accepting a bribe amount of rupees 1 lakh. Further investigation is in progress. The accused person had initially demanded an amount of rupees 5 lakhs and a deadline was given to pay the amount today by 09:15 hours at his office. And thereafter, with this rate, we have nabbed him. He is being remanded to police custody and will be producing him tomorrow. And it was regarding the pretext for asking the bribe money was regarding some pending service matter, which was pending before the Director of Transport and the Vigilance Officer. कांय दिसा फाटीं लाच घेतना एसीबीन आरटीओ उदय गांवस आनी ताच्या साथीदाराक रंगे हात धरिल्लो. मात ऑफिसरांक धरूनय विजिलन्स आरटीओतल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळेच्या मुळा मेरेन अजून पावना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जायका केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाचेर क्रायम ब्रँचीन घाल्लो आव्हान अर्ज तंत्रीक वादांत आडकला. हायकोर्टान अर्ज मानून घेवचो काय ना तोच सध्या प्रस्न उप्रासला. हायकोर्टान आदेश राखून दवरला. दिगंबराच्या अटकेची परिस्थिती उप्रासचे पयलींच क्रायम ब्रँचीन अर्ज घाला. अटक केल्या उपरांत क्रायम ब्रांच हायकोर्टात येवंक जाय आशिल्ली म्हण दिगंबराच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा प्रधानमंत्री मोदी कडेन हे केशीचेर उलोवप जालां मात सीबीआय कडेन दिवपाचो विशय आयलो ना. दिगंबराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक क्रायम ब्रांचीन दिल्ले आव्हान याचिकेचेर शुक्रारा हायकोर्टान सुनावणी जाली. क्रायम ब्रांचीन पणजीच्या खासा कोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिला. क्रायम ब्रांचीन दिगंबराक अटक केली जाल्यार ताची सुटका करची म्हूण कोर्टान आदेश दिल्लो. ताका लागून क्रायम ब्रांचीन आव्हान दिवचे पयलीं खासा कोर्टाचो आदेश सारको चालीक लावपाक जाय आशिल्लो. दिगंबराक अटक करचे पयलीं पुलीस हायकोर्टान आव्हान दिवंक आयल्यात म्हूण दिगंबराचे आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. केशीचे मेरिटाचेर सुनावणी घेवची आनी तेच बरोबर कोर्ट हो अर्ज मानून घेवंक शकता काय ना तेय पळोवन निकाल बरोबर दिवचो म्हूण खासा सरकारी वकिलान हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीचे वतीन आर्ग्युमेंट घालो. प्रकरणाचो तपास म्हत्वाच्या टप्प्यार आसा. अंतरीम थाकाय म्हूण दिगंबराची कस्टडी दिवची म्हूण क्रायम ब्रांचीचो आर्ग्युमेंट. दोगांची बाजू आयकल्या उपरांत केशीच्या मेरिटान वचचे पयलीं केस मानून घेवप काय ना ताचेर पयलीं निर्णय घेवंक जाय म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलें. कोर्ट बिरेस्तारा वा शुक्रारा निकाल दितले. दुसरे वटेन चर्चिलाच्या जामीन अर्जाचेर हायकोर्टान येता ते बिरेस्तारा सुनावणी जातली. सरकारी वकिलान जाप दिवंक वेळ मागला. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हो विशय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन काडिल्लो. मात केस सीबीआय कडेन दिवपाचो विशय ते चर्चेन आयिल्लो ना म्हूण पार्सेकार सांगता. CBI investigation, was that discussed at all? No. Because there are two states involved. No, but on that aspect it was not discussed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
हॉर्टिकल्चर महामंडळ कानो 40 रुपया किल विकतले. हॉर्टिकल्चराच्या मोबायल व्हॅनींनी तातूंत सवाय भितर कानो मेळटलो. मात हॉर्टिकल्चराच्या गाडयांचेर कानो इतले रेटीन मेळचो ना म्हण हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो चेअरमॅन किरण कांदोळकारान सांगला. सांजे 4 ते 6 मजगती कानो मेळटलो. सोमार सावन 8 बस स्टँडांचेर 40 रुपया किलान कानो विकतले. सध्या कांद्याक उजो पेटला आनी बाजारात कानो 70 ते 80 रुपया किलाक तेंकला. परिस्थिती जाग्यार ये मेरेन हॉर्टिकल्चर व्हॅनींनी कानो विकतले. घेऊया एक विराम.